हालेलुया. पुनर्जीवन झालो. जेजूची शांती तुमचे सोवे आसूं. पास्काचो काळ सोंपलो. आमी साद्या काळांत भितर सरल्या. मिसाची मांडावळ आनी मागण्याचेर नदर मारल्यार आमकां ती वेगळी काय दिसूंक येता. साद्या काळाच्या सोंपेपणांत आमी आसतना इगोर्ज मात आमचे मुखार आंकवार मोरयेचें उदाहरण आमचे मुखार दवरता. आंकवार मोरी जावन आसा उदाहरण भावार्थाचें, थीर रावपाचें आनी देवाची कुशी करूंक. तिचो भावार्थ लोकलोकता जेन्ना आंज गाब्रिएल ती गोरबेस जातली आनी ती देवाची पुताक जल्म दितली म्हूण सांगता. आंज बोडव्याचेर पातयेवन तो देवाचें कशें थाय आपणाकूच समर्पिता. तिचो पर्सिवियरन्स दिसूंक येता जेन्ना ती पवित्र खुर्सा मुखार मरणाच्या वेळार आपल्या पुता सोवें उबी रावता. जेजूचे सगळे पातलावदार ताका पाट करतात तेन्ना आंकवार मोरी मागडालेच्या मारी आनी जुआंव जेजू सांगता मरणा वेळार आसता. देवा थंय मोरयेचें समर्पण, नम्रताय आमकां पवित्र पुस्तकांत जायत्या स्वातेर दिसूंक येता. एनान्सिएशन पासून जेजूच्या पांयाशी समोरप सावळ्ळ्या पर्यंत हें सगळें कितें आनी कित्याक घडटा तिका कांयच समज नासलें. पूण देवा ताल तिचो भावार्थ आसलो तो हें सगळें आपल्या काळजान बाळगून दवरता. आंकवार मोरेक आमकां नमुनो कसो घेवन भावार्थान वाडुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.